गोंयच्या पॉलिटिकल कल्चराचेर हो आज ब्लॅक इंक हांणी उडयल्लो आसा। म्हाका दिसता इतलीं वर्सां गोंयान राजकारण म्हाका दिसता हे असल्या पद्दतीचेर जावपाक जायना। आनी हांगा प्रोटेस्ट हाडलो सेईंग दॅट की राहुल गांधीन खंय नरेंद्र मोदीच्या आवयक खंय अपशब्द यूज केले। दाजी साळकार उलयतालो, दाजी साळकाराक हांव सांगता की प्रूफ दाखय राहुल गांधीन नरेंद्र मोदीच्या आवयक कितें म्हणलां तें। म्हाका दिसता हो आज काळी शाही उडोवपाचो जो प्रकार आसा, जो एक गव्हर्मेंट वीच इज इन पावर जेन्ना ते ब्लॅक इंक उडोवपाक लागले, हाजो अर्थ आमी समजुपाक जाय की दीस इज शियर फ्रस्ट्रेशन तांचे आज दिसून येता। शियर फियर म्हाका दिसता आज तांचो दिसून येता। ह्याच देशाच्या प्रधानमंत्रीन नरेंद्र मोदीन जाहीर सभेन आमची लिडर सोनिया गांधीक अपशब्द यूज करूं ना, तिका विधवा म्हणू ना, जर्सी गाय म्हणू ना, ताणे शशी थरूराक 50 करोड की गर्लफ्रेंड म्हणू ना। दामू नायक आणि प्रमोद सावंताक विचारता, तुम्ही आता येतले चल या ताच्या तोंडार शाही उडोवया, काळी शाही उडोवया, नरेंद्र मोदीक माफी मागपाक लावया। अरे जेन्ना एक इलेक्टेड मनीस, इलेक्टेड ह्या देशाचो कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटीचो मनीस जेन्ना असले शब्द जेन्ना उलयता, तेन्ना आमी तुमच्या ऑफिसा कडेन दाणे घेवन आनी काळी शाही घेवन आयले रे। जेन्ना खुद तुमच्या नरेंद्र मोदीन आमची लिडर सोनिया गांधीक जेन्ना अपशब्द यूज केले, तेन्ना आमी तुमच्या ऑफिसान दाणे आनी काळी शाही घेवन आयले। तुम्ही ह्या देशातल्या लोकांक गुमराह कित्याक करता? आज हांव गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता की हे आज जो बीजेपीन जो आज प्रकार केलो, हांगा येवन जो प्रोटेस्ट केलो आनी एक दिखावा केलो, सत्य परिस्थिती अशी की जेन्ना राहुल गांधीची वोटर अधिकार यात्रा त्या जाग्या वयल्यान जेन्ना दुसऱ्या जाग्याचेर गेल्ली आनी तुमचो प्लॅटफॉर्म जेन्ना काँग्रेस पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सोडिल्लो, थंय कोण तरी एक ट्रक ड्रायव्हर वता आनी कितें कितें उलयता आनी ताजेर तुमी आज येवन हांगा इशू करता। कित्याक आज ह्या भारतीय जनता पार्टीक आज कळून आयला की आज करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, वोटर चोरी हे आज उघड जाल्लें आसा। आज जे पळय हांगा येवन तुमी रस्त्याचेर तमाशा करतात, तुमी आज तुमच्या मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय। मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या जनतेक फटयल्या। ताणें चवथीच्या दिसा कितें सांगलें? 48 वरां भितर ताणें PWDक सांगलें रस्त्याचे फोंड पळयात। अरे शक्य आसा? कित्याक तुमी गोंयच्या जनतेक फटयता? गेल्ले 3 चवथीक गेल्ले 2022ची हे जेन्ना सरकार पळय स्थापन जाला, 2022चे न्यूजपेपर काडून पळयात, 2023चे न्यूजपेपर काडून पळयात, 2024चे न्यूजपेपर काडून पळयात आनी ह्या वर्साची चवथीची आज रस्त्याची हालत पळयात। तुम्ही प्रत्येक फावटी गोंयकाराक आज फटयत आसा। 48 वरां म्हणून पुराय गोंयचे रस्ते ऑटोमिक्स करून फोंड पुरोवपाक जाता। तुमच्या देशाचो एवरेज रोड्स पर मीटर इज हार्डली 1.2 किलोमीटर म्हणजे एवरेज। सो तूं एका दीस 48 वरां म्हणजे 2 दिसान तूं पुराय गोंयचे जे 100 किलोमीटर रस्त्या ते ऑटोमिक्स करता म्हणून सांगता। कित्याक तूं गोंयकारांक फटयता? हे पळय कोण हांगा आज रस्त्यार आयिल्ले तांकां विचारता, तुम्ही मुख्यमंत्र्याच्या दारान वचून प्रोटेस्ट करा, आमी येता तुज्या बरोबर। दिसता आज जी घटना या भारतीय जनता पार्टीन पळय आज काळी शाही पळय आज आमच्या एक पॉलिटिकल पक्षाच्या बॅनराचेर मेन होर्डिंगाचेर जी घातल्या, म्हाका दिसता दीस इज वी कंडेम दीस एक्ट। आनी म्हाका दिसता आयच्या गोंयच्या पॉलिटिकल हिस्ट्री भितर म्हाका दिसता दीस इज अ ब्लॅक डे, this is an attack on democracy, this is sheer fear and frustration of the ruling party because they today have to use ink. Today you are in power. आज काल आम्ही पहिले की दुगलेपणा या भारतीय जनता पार्टीची। आदलो मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें की गोंयान आपूण डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवचो ना आनी काल आम्ही पहिले की मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन सांगलें की हॉस्पेट टू वास्को द गामा वाया हुबली हाचे रूट अनवेलिंग करता फॉर डबल लेन। आता सांजचे हांवें पयलें खंयच्या तरी एका मिडियान घातला की 0.6 हेक्टर जागो खंय ते आतां एक्वायर करतले फॉर डबल ट्रॅकिंग। हांवें म्हज्या सोशल हँडलाचेर मनोहर पर्रीकराचो व्हिडिओ घातिल्लो। मुख्यमंत्र्यान तो पळोवचो आनी सांगचो की मनोहर पर्रीकर खरें उलयतालो काय मनोहर पर्रीकर फट उलयतालो काय तूं फट उलयता।
काय तूं गोंयच्या जनतेक फुटोवपाचो प्रयत्न करता? म्हाका दिसता आयची घटना डेमोक्रेसीन प्रत्येक मनशाक आपलो आवाज उठोवपाक अधिकार आसा. म्हाका आनी एक गोश्ट आज समजली ना, जेन्ना हांव व्हिडिओचेर वचून जेन्ना तो प्रोटेस्ट मुद्दम पळयलो जाल्यार पुलीस फाटल्यान नाजाल्यार सदांच जर तर ऑपोजिशन पार्टी खंयचोय जर प्रोटेस्ट करत, आमी इतले प्रोटेस्ट केले काँग्रेस पक्षान, सदांच पुलीस मुखार आसता, आमकां आडायता, वचपाक दिना. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी बीजेपीच्या ऑफिसाचेर मोर्चा व्हेल्लो थंय तांणी 4 बसीचो फोर्स लायिल्लो मरे. हांव डीजीपीक विचारता की आज ही भ्रष्ट जुमला पार्टीची सरकारान आज हांगा येवन काळी शाही उडयल्या, तुमचे पुलीस खंय आशिल्ले आनी पुलीस त्या कॉन्वयाच्या फाटल्यान कितें करताले? हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार, नरेंद्र मोदीचे सरकार हे आज खंय तरी हल्ला, हे आज खंय तरी भिल्या. बिहाराक जो एटमॉस्फियर, जो वातावरण थंय ह्या वोटर अधिकारी यात्रान पळय जो मेळ्ळा, आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन बँगलोर सेंट्रलाचे हांचे वोटर चोरी स्कॅम जंय उगडे केले, म्हाका दिसता त्या दिसा सावन ही भारतीय जनता पार्टी आज हल्ल्या, तांच्या पांया सकयल्ली जमीन आज हालपाक लागल्या. आमी फाटल्या दिसांनी पणजेन 4 नेपाली रेजिस्टर केल्ले उघड करून दाखयल्ले. कित्याक ही भारतीय जनता पार्टी थंय गेली ना? कित्याक तुमी इलेक्शन कमिशना कडेन गेले ना की एक फॉरेन नॅशनल आज गोंयान वोटर कसो रेजिस्टर जाता हाचेर तुमी कित्याक जाप विचारना? आज हे सगळे अनएम्प्लॉयमेंट आसतले, प्रायस रायज आसतले, आज रस्त्याची हालत आसतली, आज लोकांक उदक ना, हे आज प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न जेन्ना भायर येता तेन्ना खंय तरी ताका ओवरशॅडो करपाक, खंय तरी दामपाचो प्रयत्न हे भारतीय जनता पार्टीचे हे पळय जे तांचे कार्यकर्ते आसा, जी आज तांणी हरकत केल्या, आनी वायट दिसता की एक गद्दार जाणे काँग्रेस पक्षाच्या सिंबॉलाचेर निवडून आयलो, ज्याची केस अजूनही कोर्टान चल्ल्या, तो हांगा येवन घोशणा दिता, तो हांगा येवन काँग्रेस पार्टीचेर उलयता. म्हाका दिसता गोंयची जनता आज पळयता. हांव मुद्दम ते तुमच्या मिडियाच्या चॅनलाचेर ते पळयतालो प्रोटेस्ट, आनी ताचेर कमेंट वाचा. दामू नायकाक सांगता कमेंट वाच, तुका कळटलें की तुमची अक्कल खंय आहा ती, तुमची संस्कृती दाखोवन दिता, तुमचे संस्कार दाखोवन दिता. आनी म्हाका दिसता तुमची संस्कृती आनी तुमचे संस्कार हे दाणे घेवप आनी लोकांचेर शाई उडोवप हीच तुमची संस्कृती आसा. काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती चळवळींतल्यान आयिल्लो पक्ष. काँग्रेस म्हणल्यार एक विचार, ह्या देशाचो विचार. आयडिया ऑफ इंडिया म्हणल्यार कितें? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबासाहेब आंबेडकर असले लोकांनी संघर्ष करून ह्या देशाक आमकां आजादी दिली. ह्या देशाक एक फ्रीडम मुवमेंटांतल्यान आमकां देश स्वतंत्र केलो. ते कोण आशिल्ले रे? हे ते दामू नायकान आनी प्रमोद सावंतान एक फ्रीडम फायटर सांगचो RSSचो. तुमी पळय रस्त्यार येवन तमाशा करतात, तुमी एक फ्रीडम फायटर सांगचो. म्हाका दिसता आज जी तांणी घटना केल्या ही प्रत्येक फ्रीडम फायटर जाणे ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याक लागून पळय सहभाग केले, आपले जीव दिलो, जिवाचो बलिदान केलो, तांचे सगळ्यांचे तुमी आज अपमान केल्लो आसा. म्हाका दिसता असली घटना हाज्या पयलीं जावं ना. आनी म्हाका दिसता पुलीस जे तांच्या बरोबर येताले ते तांची रक्षा करपा आशिल्ले काय ते कोणाक ते वाचोवपा आयिल्ले आमकां कळना. पूण एकूच गोंयच्या जनतेक हांव सांगपाक सोदतां, म्हाका दिसता आज ज्या भशेन बीजेपीची हुकुमशाही, बीजेपीची दादागिरी हे आज करपाक लागल्या. एक पॉलिटिकल पार्टीच्या ऑफिसा मुखार येवन तुमी इंक उडयता बोर्डाचेर, तुमची लज आनी अक्कल इतली गटारान गेल्ली आसा. म्हाका दिसता हाज्या वयल्यान तांचो कल्चर कितें तो तांणी दाखोवन दिलो. आतां आमी लोकांच्या कोर्टान वता. 2027 आज पिपल्स कोर्ट प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक कोपऱ्यान, प्रत्येक मतदारसंघान म्हाका दिसता आज आमी लोकां कडेन वतले. आनी ज्या प्रमाणे हो सरकार आज गोंयच्या जनते कडेन जो डिक्टेटोरियलशीप वागता तो म्हाका दिसता ही गोंयची जनता हांकां कितें तें दाखयतली. पुलीस कंप्लेन करता ते केला म्हणटा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की पुलिसाचेर अटॅक जालो, पुलिसाचेर अटॅक जालो 3-3, 4-4 जाग्या कडेन. जे पुलीस आमच्या प्रोटेक्शनाक आसा तांचेर अटॅक जालो.
तांकां वाचयता कोण रे? हो पळय आज रस्त्यार आयिल्लो पळय, जो आज भाशणां ठोकतालो वास्कोचो दाजी साळकार, हो तांकां प्रोटेक्ट करता. जाल्यार दाजी साळकारान सांगचें मरे, ते पळय ते 2-3 जाण ताजेर भोंवताले ते कोण? हेंचो कल्चर इज गुंडागर्दी, हांचो कल्चर इज दाणे घेवन लोकांक मारात, हांचो कल्चर इज पुलिसांक मारात. म्हाका दिसता ज्या राज्यान पुलीस सेफ ना त्या राज्याची जनता सेफ ना. आज तांणी पुलिसाचेर हल्लो केलो, आज तांणी पॉलिटिकल पार्टीच्या ऑफिसाचेर हल्लो केल्लो, फाल्यां ते गोंयच्या जनतेचेर हल्लो करता. सगळ्या गोंयकारा कडेन अपील करता. म्हाका दिसता आतां जो टायम येता, ZP इलेक्शन येतलें, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येतलें, असेंब्ली इलेक्शन येतलें. प्रश्न आज मतदारसंघ, प्रश्न आज लिडरांचो ना, प्रश्न आज ह्या देशाचो संविधान वाचोवपाचो प्रश्न आसा, ह्या देशाचें फावंडेशन आज वाचोवपाचो प्रश्न आहा. म्हाका दिसता जर तर नागरीक ह्या देशाचो जर तर सुरक्षीत जर उरतलो जाल्यार हे गुंडागर्दीचे BJPचे राज्याक म्हाका दिसता हुमटोवन भायर उडोवचें पडटलें. म्हाका जेन्ना प्रोटेस्ट आयलो आनी जेन्ना मिडियाचेर एका मिडिया चॅनलान ते हायलायट केले, फ्लॅश केले, तेन्ना आमकां कळ्ळें. आनी आमचो ऑफिस बॉय जो आसा, जेन्ना ताका हांवें फोन करून जेन्ना ताणें म्हाका सांगलें भायर वचून पळयता जाल्यार बॉटल्स उडिल्ल्यो, त्यो बॉटल्स आमी दवरिल्ल्यो आसा. आमचे कडेन एक CCTV कॅमेराय आसा. हांवें ताका फूल ऑलमोस्ट ते इन्सिडंटाच्या पयलीं फूल फुटेज पळय म्हणून सांगल्या. त्या फुटेजीन समज जर तर कित्याक तांणी ते कोणें ते कांड केला तें आमकां खबर ना. आनी हो आतां प्रायम रोड, ह्या रस्त्याचेर कितले कसिनोचे एंट्री आहा ते तुमी पळयात. जर तर ह्या प्रायम रस्त्याचेर आज एक असली घटना जाता आनी ह्या सरकारा कडेन CCTV सर्विलन्स ना, तर तूं फाल्यां विचार कर की ह्या कसिनोचे भायर हाज्या पयलीं तुमी पळयला, तुमी मिडिया भावांनीच कितले इन्सिडंट हाडले हांगा एकामेकांक मारता ते. हाजो अर्थ आज पणजेची जनता सुद्दां सुरक्षीत ना, CCTV सर्विलन्सूच ना. पूण आमचे कडेन एक CCTV आसा. वी आर असेसिंग इट. जर तर तातूंत कितें मेळ्ळें जाल्यार वी वील प्रोड्यूस इट टू द पुलीस.